गोयचो फामाद वीरभद्र साखळेच्या विठ्ठलपुरात चैत्रोत्सवाच्या निमतान शुक्रारा फातोडेर हजारांनी भक्तांच्या हजेरीत व्हडा उमेदीन जालो। तेन्ना वीरभद्र हातात तलवारी धरून ताळ आणि मुर्दुंगाच्या सुराचेर नाचता आणि तांच्या पावलांनी निर्माण जाल्ले आक्रमक रूप पळोवपाक भक्त व्हड प्रमाणात गर्दी करतात। गुड फ्रायडेच्या सुटेक लागून अंदू हाजिरी सदचे परस चड आशिल्ली। या निमतान वीरभद्राच्या उग्र रूपान वातावरण भरिल्ले। गोयच्या पारंपारिक आणि धार्मिक दायजाचे प्रतीक आशिल्ल्या या उत्सवाक दर वर्सा हजारांनी लोकांक आकर्षित जातात। मजगती गर्देचेर नियंत्रण दवरपा खातीर व्हड पुलीस दळांची नेमणूक जाल्ली। सकाळी पारंपारिक रथ मिरवणुकीन चैत्र उत्सवाची शेवट जाली। तातूंत भक्तांनी उमेदीन वांटो घेतिल्लो। नमस्कार आणि येवकार पुराय गोंयांत जे फामाद जो चैत्र उत्सव आणि त्या उत्सवाची सांगता वीरभद्र जो आमचे विधी नृत्य आसा तो आमच्या विठ्ठलापूर साखळे हांगा फाटली 20 वर्सां चालू आसा। वीरभद्र म्हणजे एक शक्ती, आदर आणि शिवशंकराचे उग्र रूपाचे जे प्रतीक आसा आणि ताचे वेगळेपण आमच्या साखळे वाठारांत विठ्ठल मंदिराच्या प्राकारांत पळोवपाक मेळटा। दक्ष प्रजापती राजान जो यत्न केलो त्या वेळार सतीक जो अपमान जालो आणि त्या अपमानांतल्यान तिणें अग्निदहन केलें तेन्ना शिवशंकराक इतको राग मारलो ताणें आपली जटा जमीन आपटली। ताच्या उपरांत जो निर्माण जालो तो जे शिवशंकराचे रुद्र रूप वीरभद्र ताणें येवन दक्ष प्रजापती जी आपली आवय आपली सती ती गेली आणि ताका लागून तो सगळो तो यज्ञाचो तो विध्वंस करता आणि मागीर तो शांत जाता। अशें सुंदर ह्या कथानकाचेर आधारीत वीरभद्र उत्सव हांगा आमच्या विठ्ठल मंदिरांत जालो। म्हज्या बरोबर सगळे जे वाद्यवृंद आसा ताका दीपचंदी रागाचेर हे सुंदर अशे जे वाद्य आसा ते फुडें वतात आणि फाटली 4 वर्सां हे आमचे जे वाद्यवृंद कलाकार जे आसा न्ही ते सुंदर रित्या हे वाजयतात आणि ही परंपरा चालूच आसा। म्हणटकच गोंयसून न्हय गोंयच्या भायर कर्नाटक महाराष्ट्रांतल्यान लोक हे वीरभद्र विधी नृत्य पळोवपाक येतात। ती हेका एक पदन्यास वेगळो आसा जे उग्र रूप आसा आनी ताका लागून एक तरेचो वेगळो आमकां वेगळेपण हांगा पळोवंक मेळटा। समस्त गोंयकारांना येतात ताका लागून गोंयकारांक देव बरें करूं म्हणटा आणि हो उत्सव सांगता आयज आतां रोखडेच हांगा ह्या वेळाचेर रथ उत्सवान ह्या चैत्र उत्सवाची समाप्ती जातली। सगळ्यांक चडांत चड देव बरें करूं। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।